Increasing corona cases and lockdown situation has made people difficult to move out of their houses. Going to a hospital or medical store has been so difficult. But now, no worries. Contact Apna Bhada. Apna Bhada offers you free car service in this pandemic time. Call us or WhatsApp us. नमस्कार. गोवा टुडे अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. ऑक्सिजनाचे मरणाचो आंकडो देवना. हायकोर्टाक खंत. सरकार म्हणटा पुरवण जाता. सिलिंडर शिफ्टिंग बदलूंक कळाव. आरोग्य सचिवाचो शुक्रारा रिपोर्ट. कळमेल्ले व्यवस्थेचे बळी चालूच. कोविशिल्ड वॅक्सिनाचे दुसऱ्या डोसाचो गॅप 12 ते 16 सप्तक करचो म्हूण राष्ट्रीय इम्युनायझेशन तज्ञ सल्लागार गटाची शिफारस. कोविड पॉझिटिव्हांक बरे जातकूच 6 म्हयन्यांनी डोस. 18 ते 44 वर्सां पिराय गटांक 32,000 वाशिनां पावली. सगळी वाशिनां लसीकरणाक रिलीज. वॅक्सिनेशन सेंटरांचो कोटा जाता फिक्स. पहिल्याच लॉटात 32,000 जणांक डोस. मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांमदी ह्या फुडें कसलेच मतभेद उघड दिसचे ना. घरगुती विषय सुटलो. बसकेक नेमको अमित शहाचो फोन. मंत्री वा खाते बदलना. तानावडे उलयलो. आणि शिरगांवा लयराईची जात्रा कोविडात फाटल्या वर्सा भाशेन मर्यादित. गावात भायल्यांक एंट्री ना. कडक बंदोबस्त. मामलेदारान घेतली देवस्थान कमिटी पोलिसांची बसका. ऑक्सिजनार लागून कोविड दुयेंतींची मरणां टाळप शक्य जाले ना म्हूण हायकोर्टाक खंत. दुयेंतींचो जीव साल्वार करपाचे यत्न चालूच उरतले म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां. केंद्रान गोंयाक लिक्वीड ऑक्सिजनाचो कोटा ताकतिकेन रिलीज करचो म्हूण निर्देश. मुख्यमंत्र्याचे मागणेर दर दिसा 1 ऑक्सिजन टँकर गोंयाक धाडपाचे गडकरीचे उतर. ऑक्सिजन येरादारी ग्रीन कॉरिडॉर बेरेस्तारा कोविडान 63 गेले. जीएमसीत ऑक्सिजनाच्या उणावान बेरेस्तारा फातोडेर परत ही भयानक परिस्थिती. 15 जाण सोंपले. हायकोर्टाक खंत. हायकोर्टान हाचेर निरीक्षण नोंद केला ते अशे. 12 मेक 70 कोविड मरणां. 13 मेक 15 लोकांचो जीव साल्वार करप जमले ना म्हूण आमकां दूख भोगता. मात कोर्ट दुयेंतीचो जीव साल्वार करपाचो यत्न चालूच दवरतलो. 12 मायाक हायकोर्टान दिल्ल्या अर्दी प्रमाण भलायकी सचिवान कोर्टाक सविस्तर म्हायती दिली. राती आमी जीएमसीक जाय तितले ऑक्सिजन सिलिंडर दिल्ले. पुलिसांनी ऑक्सिजन प्लांटा कडच्यान जीएमसी मेरेन ग्रीन कॉरिडॉरान ऑक्सिजन ट्रॉली एस्कॉर्ट केली. प्रशिक्षित ट्रॅक्टर ड्रायव्हरांचो उणाव आशिल्ल्यान ऑक्सिजनाच्या येरादारीत मातशी आडमेळी आसा आणि ऑक्सिजन सिलिंडर बदलतना वेळ लागता. ऑक्सिजन ट्रॉलींची हाड वर करूंक आमी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतल्यान प्रशिक्षित ट्रॅक्टर ड्रायव्हरांची व्यवस्था करता. एक्सपर्ट नाशिल्ल्यान बुधवारा राती मेरेन जीएमसीत दुरा सिलिंडर बसोवप शक्य जालें ना. आमी हे काम करूंक स्कूप ऑक्सिजना कडेन मागला. रेस्तारा राती मेरेन व्यवस्था चालीक लागू येता. एअर फोर्साच्या विमानांतल्यान 323 हाय एंड ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आज गोंयांत येतले. जीएमसीत ऑक्सिजनाची पुरवण वाडयतना कांय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची ऑक्सिजन पुरवण बंद केल्या म्हूण हस्तक्षेप करपी एनजीओन मुद्दो मांडलो. ऑक्सिजन सिलिंडर बदलतात त्या वेळार ऑक्सिजनाचो फ्लो सामको देंवता आणि ड्युटेर आशिल्ल्या दोतोरांकूय ते कळना. Fluctuation problems, exactly. So fluctuation basically happens when there is a switchover, and this happens apparently every 25 minutes. But the maximum impact of the switchover is felt during the night when there are, usually about 15 to 20 deaths that have taken place. Very, very unfortunate that such a thing is happening. ही परिस्थिती ॲडव्होकेट जनरलाकूय मान्य. ॲडव्होकेट जनरल म्हणटा स्कूप जीएमसीक ऑक्सिजन दिता, मात दक्षिणेतल्या कांय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची पुरवण बंद केल्या. ताका लागून समस्या तयार जातात. उपरांत आमी कांय प्रमाणात ऑक्सिजन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांकूय धाडून दिलो. ऑक्सिजन पुरवण्याची समस्या आसात, मात मध्यान राती 2 ते फातोडेर 6 मजगती शरीरातल्या ऑक्सिजनाचे फ्लक्च्युएशन जावपाची मेडिकल स्थिती उप्रासता. हो
प्रकार संवसारभर जाता ताचेर वैजकी तज्ञूच उलोवंक शकतात। सगळ्यो बाजू आयकल्या उपरांत हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते अशें मरणाचे आकडे पळोवन खूब वायट दिसता। शुक्रारा सांजे 6 मेरेन हेल्थ सेक्रेटरीन रिपोर्ट दिवचो। रिपोर्ट समाधानकारक असल्यार सोमारा सुनावणी घेतले, ना जाल्यार कोर्टाक शेनवाराच सुनावणी घेवची पडटली। इतले मजगती जीएमसीत ऑक्सिजन पुरवणेक ग्रीन कॉरिडॉर तयार केला। मुख्यमंत्री सावंताच्या विनवणे वेल्यान गोंयाक दर दिसा एक ऑक्सिजन टँकर धाडपाचे उतर नितीन गडकरीन दिला। गडकरीचे कचेरेन ट्वीट केले। इतले मजगती सध्याच्या गोंयांतल्या परिस्थिती खातीर येरादारी मंत्री माविनान माफी मागली। सरकारान खऱ्यांनी माफी मागपा जाय लोकां कडेन खूंय कमी पडला जाल्यार। हांव काळजांतान तरी सरकारी एक मेंबर ऑफ द गव्हर्नमेंट म्हाका दिसता काळजांतान सॉरी म्हणपा जाय आमी लोकांक कितलो तरी कम्फर्ट मेळपा जाय। हो सरकार आमचें दुकान भाग घेता म्हूण, हो सरकार आमचें दुकान आसा म्हूण। एवरीडे केसीस आर 20, 25, 28, 30, 31. ज्यो डेली केसीस 110, 120, 130 आसल्यो त्यो कमी जावत येयल्या। कांदोली तशेंच आहा, कमी जायत येयल्ले आहा। सो वी हॅव टू सी दॅट दीस लॉकडावन इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। दिस इज नॉट द टाइम फॉर ब्लेम गेम. दिस इज नॉट द टाइम. I do not agree with that. I have told our party president also. I have told our honorable chief minister that people of Goa expect us to stay united at these difficult times and to help them. आणि वो टाइम लोकांक हेल्प करपाचो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कोविशिल्ड वॅक्सिनाचे दुसऱ्या डोसाचो गॅप 12 ते 16 सप्तक करचो म्हूण राष्ट्रीय इम्युनायझेशन तज्ञ सल्लागार गटाची शिफारस। सध्या 4 ते 8 सप्तकांचो गॅप आसा। कोवॅक्सिन डोसाचो गॅप मात आसा तसोच दवरला। तशेंच कोविड पॉझिटिव्हांक बरे जातकूच 6 म्हयन्यांनी डोस दिवचो म्हणूनय ह्या गटाची शिफारस। प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि दूसरा लैक्टेशन में दे सकते हैं कि तीसरा कि हम लोग को पहली डोज के बाद दूसरी डोज कब देनी है। एक और सवाल आता है कि अगर आज मुझे वैक्सीन लग गई फिर मुझे कोविड हो गया तब मुझे कब वैक्सीन मिलेगी। इसके लिए काफ़ी साइंटिफिक डेलिब्रेशन हुआ है और अभी हो भी रहा है। एक कोविड वर्किंग ग्रुप है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन का, उसकी कोई 4 मीटिंग हो चुकी है, उसमें डिस्कशन काफ़ी हुआ है। उसके जो वैक्सीन के निर्माता भी हैं जो ऑक्सफोर्ड वाले, उनसे भी डिस्कशन हुआ, उनसे भी प्रेजेंटेशन किया गया और उनके पास कुछ नया डेटा भी आया, वो भी देखा गया और फिर ये STSC कमेटी में पेश किया गया और कल नेकवैक में भी फिर डिस्कस हुआ था परिने में और आज सवेरे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन में भी डिस्कस हुआ है और इसका फाइनल डिस्कशन आपको दिया जाएगा और इसको साइंटिफिक जो बेसिस है उसको हम अगली दफे प्रेजेंटेशन में पूरे तरीके से आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन करें। ये सिंगल डोज के बाद भी एफिकेसी इतनी अच्छी है कि हम उसको पोस्टपोन 3 हफ्ते तक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बहुत सारे देशों में मैंने जो कहा बाकी देशों वो अपना जो है 4 to 6 या 6 to 8 वीक्स वाला ही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। So the allegations being leveled are that there is shortage of vaccines and that is why this increase. Look, I have explained to you that can you please have faith in our scientific processes. 18 ते 44 वर्सां पिराय गटाक 32,000 वाशिनां गोंयांत पावलीं। मागिल्ली 5 लाख। पहिल्या लॉटांतली 32,000 वाशिनां दुसऱ्या डोसाक दवरी नासतना सेंटरांक रिलीज करपाचें थारलां। वॅक्सिनेशन सेंटरांचो कोटा थारता। गोंयांत आज मेरेन 4 लाखां वयर कोविड वाशिनांचे डोस दिल्यात। आयल्यात 6 लाखां वयर। 2.25 लाख डोस स्टॉकांत आसात। कर्फ्यूत मार्केटां बंद आशिल्ल्यान सोडून पसऱ्यांनी फळभाजी विकतल्यांचो धंदो बरोच वाडला। बेळगांवच्यान भाज्यो येतात मात सप्लाय कमी जाला। अर्दो दिसूच शॉपां उक्तीं आशिल्ल्यान स्टॉक आदेसपूर तो कसो तरी पुरो जाता म्हूण भाजीकार सांगतात। रेट तितलो वाडिल्लो ना। बेळगांव लॉकडावनाक लागून गोंयाक भाजी पुरवण 70% पडल्या। तुमकां तो माल खंयसून येता हो भाजी? बेळगांवसून। आनी तो माल डेली येता? डेली येता। तेजेर जितलो माल जाय पडटा लोकांक पयलीं कितलो माल लागतालो तितलो येता की कमी बी अशें? कमी येता मातशें, कित्याक बेळगांवाक 10 बंद करपाक जाय पळय, सकाळीं 6 वचून 10 बंद करपाक जाय न्हू, ताका लागून चूक कमी येता मातशें माल।
तो तेजे प्राइस बी वाडल्या बी ना काय वाडूंक ना, सगळे सेम रेट आसा, जे पयलीं तेच रेट आसा. आणि लोक जातात पळय, पणजे मार्केट बंद जाला. हय बंद. सो तो लोकांची हांगा गर्दी वाडटा की लोक असं खूप दुसऱ्या प्लेसीर बी वयता? ना, लोक येता गर्दी, आमी मातशें डिस्टन्साक राव म्हणटात तेका, आनी डिस्टन्सांनी रावता लोक. ओके. आणि सेकंड की आता जो लोक पयलीं मार्केटान वयतालो तो आतां हांगा येता बाय. हांगाच येता बाय. ओके. सो तितून तुमचो बिझनेस बी वाडला? वाडले मात सगळे बंद आसा न्हू, तेका मातशें वाडला इतलेच, आनी काय ना. पण बेळगांवच्यान जो बाजार येता तो हांगा सप्लाय येता तेका काय प्रॉब्लेम ना? काय प्रॉब्लेम, तो सारको आसा? ना, हय सारकें आसा. शिरगांवाची लयराईची जात्रा कमिटीन कोविडाक लागून फाटल्या वर्सा भाशेन कमीत कमी धार्मीक विधीन आटपती घेवपाची थारायल्या. भावीक सांगून सुद्धा आयकनात, गांवांत घुसतात. ते खातीर शुक्रारा सावन गांवांत येवपी सगळ्या मार्गार कडक पोलीस बंदोबस्त. फक्त गरजेच्यो सामानाच्यो गाडयो आनी गांवकारांकूच एंट्री. मामलेदारान देवस्थान कमिटी आनी पोलिसांची बसका घेतली. I had convened a meeting with the managing committee of Lehrai Devasthan, and I had given directions to them that close the temple premises for the general public during the Jatra festivities, since we are facing COVID pandemic this year, and managing committee has readily agreed that the temple precinct will not be open for the general public. Widespread publicity has been given that no Jatra festivities will be conducted this year due to COVID pandemic. So we have made elaborate arrangement of police personnel, traffic police personnel will be posted, fire personnel will be posted to ensure that there is no mass gathering at Lehrai Devasthan during the Jatra festivities. Managing committees have been instructed to do their normal rituals, that if they don't adhere to the order issued by the district collector, then we will initiate stringent action against the committee. We have sealed entry exit points. All essential things such as whatever eatable items and all which is brought by the vehicles, goods vehicle and all, that will be allowed inside Shirgaon village. Villagers will be allowed, but no devotee from outside the village of Shirgaon will be allowed. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोकडेच मिळूया. बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन के कारण आपको आने जाने में हो रही है मुश्किल? चिंता ना करें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में अपना भाड़ा आपको मुफ्त की सुविधा उपलब्ध कर रहा है. सुविधा पाने के लिए तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें. मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्यांमदी ह्या फुडें कसलेच मतभेद उघड दिसचे ना. तांचो वाद नाशिल्लो. घरगुती विषय सुटलो म्हूण प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलयला. दोगांची खंय अनौपचारीक बसका घेतली. तेन्नाच खंय नेमको गृहमंत्री अमित शहाचोय फोन आयिल्लो. स्टुडंटा कडेन उलयतना तानावडेन मंत्रिमंडळ वा खाते बदलाची शक्यता न्हयकारली. बाबूश विश्वजिताक काडात म्हूण मागता ते खंय पर्सनल. पण तशें कांय ना, आनी हांव इंटरव्हेन्शन वगैरे अशें कांय ना. हांव पार्टी अध्यक्ष म्हणून काल आमी बशिल्ले. काय ना, इट इज जस्ट मिसअंडरस्टँडिंग. विशय सोंपलो, घरगुती न्ही ते आमचे. आशिल्ले ते मिटले तुमी? कांयच नासले रे. हांव म्हटलें हांव तेंच्या भितर तशें कांयच नासलें. कोण तरी बसूंक जाय ना, तशें पडचें पडलें आशिल्लें. त्या वेळाचेर फोन आयलो तांकां त्याच कित्याक लागून तरी विचारपाक. तेन्ना दोगूय असले बरोबर न्ही. ओके, बरोबर मिटींग जाली काल. बरोबर मिटींग इन द सेन्स आमी ऑफिशियली बशिल्ले. नॉट इट इज नॉट मी की हांवेंच मिटयलें अशातलें न्ही गोश्ट. हांव आसलो बसलो. पणजेचे आमदार बाबुशानूय डिमांड केलें की तेजे श्रीमान विशीं तेजे खाते काडून घेवचे आनी स्वता सगळे पळोवचे म्हणून. तो मनीस मर्डरर सुद्धा म्हटले. विश्वजीत जे जीव वयता जीएमसीन ते मर्डर बाय विश्वजीत. हांव वैयक्तीक कोणाचेर हांव कांय उलयना. पण पार्टीच्या विशयाचेर आसत किंवा सरकार म्हणून आसत जाल्यार म्हजें खातें काडप किंवा कोणाचे मंत्रीपद अशें कांय विशय ना. मुख्यमंत्र्यांनी आमचे बरोबर ह्या संदर्भात डिस्कशन जावना.
सगळे काढप बिडप हे सध्या तसे काय विषय परवडन आता क्रिमिनल केस सीएमाचेर हे केला सीएम आणि फॉरवर्ड कितें उलयता कितें करता हेचेर कित्याक वचूया आमी ते ऑपोजिशन म्हणून आपले धडपडत रावतात न्ही धडपडत रावून सरकारान ज्या वेळार तो नासता तेन्ना एखाद्याचे चुका काडपाक हे सगळें इजी असता न्ही देशभरान कितें चल्ला ह्या पळयता ह्या वेळार मेळून एखादें कितें जर दिसता सजेशन जाल्यार तें दिवपाची गरज आसता. पेडण्या मोगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकरान जमिनी पावंड्यार काम चालू केला. हेल्थ सेंटरात कोविड दुयेंतींक गरजेचे सामान वाटल्या उपरांत आता ताणें फ्रंटलायन वर्करां खातीर कोविड प्रोटेक्शनाक वावर सुरू केला. आर्लेकरान पोलीस, आरटीओ आनी पायलटांक स्टीमर आनी तसले गरजेचे सामान वाटले. आरटीओ आसा प्लस पुलीस आहा प्लस सेक्युरिटी गार्ड्स आहा हेंकाय आमी दिल्ले आसा कित्याक हे तेंचे एक्सरसाइज आसा एक्सरसाइजाकूय दिल्ले आसा हे तेंकां प्रिकॉशन म्हणजे हे तेंकां गरजेचे कामां गरजेचे म्हणजे कितें हे लोकांच्या हितून संपर्कान चड येतात म्हणून हेंकां आमी ते दिल्ले आसा आनी तेंच्यांनी ही काळजी घेवंक जाय ताका लागून आमकां हे दिसता कितें आमकां तेंकां हेल्प करचो आसा म्हणून आमी तेंकां सगल्यांक अशें आमी दिल्ले आसा आनी म्हाज्या तर्फे तेंकां असोच हेल्प आसतलो. कोविडाचे अरिश्टांत एकल्याचो आपापले परीन आधार. नुवेचो आमदार बाबाशारान मिनी ॲम्ब्युलन्स, हेर्स व्हॅन आनी होम क्वॉरंटायन आशिल्ल्यांक दोतोर दवरला. सभापती पाटणेकाराची दिवचलकारांक मिनी ॲम्ब्युलन्स. सांगेचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायची कोविड जागृताय. सिद्धार्थ सरदेसाय दाम्पत्याचो सोशल मिडियार कोविड सर्व्हिस गोवा उपक्रम. गोंयभरच्यान आदाराच्यो खबरो. केसीस जायत्यो आडवता हाय तेश कोन जायते लोकांचे मिस्टेक आहाय लोकांनी जाण जावपा जाय कितें करपा जाय तें आनी तेका लागून आमी आतां एक डॉक्टर दवरला तशें व्हॅन आमी ॲम्ब्युलन्स व्हॅन केल्ले ही कोवीड जाले आतां वरोस जाले व्हरपाक हॉस्पिटलां व्हरपाक टेस्टिंगा व्हरपाक हे करपाक आनी तें आज म्हाका बऱ्या पडलें म्हणटकच ते बॉडी गारोवता जाल्यार गाडी जाय हेंय आतां आमी अरेंजमेंट केलो आहा गाडयेचें हें केलां हांवें मनीसय तयार केलो आहाय. कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट्स आहा होम आयसोलेशन आहा तांकां हांव घरा कडेन वचून तेंगे मॉनिटर करता ब्लड प्रेशर तेंगे लंग्स चॅक करपाचें आनी मेनली तेंगे SpO2 चॅक करपाचें कित्याक थोडे पेशंट्सां खबर आसना ऑक्सिजन सॅच्युरेशन लो जाल्यार पासून ते म्हणटा कांय प्रॉब्लम जायना सो आमी हॉस्पिटलांत वचपा नाका बट आय टेल देम की ऑक्सिजन सडनली ड्रॉप जावपा जाता सो यू हॅव टू गो 95 सकयल गेलो you have to go to the hospital. We even, IMLA have even organized oxygen cylinders at the emergency. Even at 3 o'clock we went and delivered on our day, and this service is available for 24/7 because that patient, if he is alive, I feel happiness. जे लोकप्रतिनिधी जे आसा सबंद गोंयचे आमदार असो नगरसेवक असो नगराध्यक्ष असो कावन्सिलर असो सरपंच ZP हे प्रयत्न करता की सरकारलो हो ताण जो हा ताण कमी करपा खातीर आनी दिवचले ह्या भागात आमच्या थोडीशी म्हणजे ॲम्ब्युलन्स कमी आसा आमी खूब ट्राय केली की ॲम्ब्युलन्स फूल फ्लॅट दितले म्हणून पण ती खंय अवेलेबल ना सध्या आमी तात्पुरती म्युन्सिपाल्टीची व्हॅन दिल्या ज्या हितून जे पेशंट जे आसात ते नगरसेवक केन्ना कॉल करता की आपल्या व्हर आपल्या ॲडमीट कर किंवा आपल्या म्हापशा व्हर आपल्या पणजे व्हर त्या खातीर ही बारीकशी आमी सोय केलेली आसा. गरज नासतना कारण नासतना तुम्ही घरा भायर पडू नका गरज पडलीच जाल्यार घरा भायर गेल्यार पूर्ण सॅनिटेशन करून घेयात गरजेच्या ठिकाणाचेर वचनाकात दुकानाचेर वचनाकात पार्ट्याक वचनाकात लग्न समारंभाक वचनाकात काजराक वचनाकात तुमचें आरोग्य तुम्ही सांबाळात तुमच्या कुटुंबियांचें आरोग्य तुम्ही सांबाळात. मोगाळ म्हज्या भावा भयणांनो ऐकात ताप खोकलो जोर आयल्यार ताबडतोब तुम्ही प्रायमरी हेल्थ सेंटरान वचून चेकअप करून घेयात. कोविड सर्व्हिस गोवा यू कॅन से वायडली स्प्लिट केले न्हय दोन एस्पेक्ट्स आसा तांचे. Number one is requirement leads and distress calls. Most of our volunteers who cannot move out of their house or anybody who wants to help us out, घरा बसून you all can verify whatever leads we are getting. थोडे म्हणटा हांगा ऑक्सिजन मेळटा हांगा जेवण मेळटा हांगा प्लाज्मा हांगा बेड्स मेळटा. So somebody needs to call and verify
बिकॉज वॉट एवर कंटेंट इज अपलोडेड बाय अस आम्ही व्हेरीफाय करून घालता. सो नाव अंडर डिस्ट्रेस नेटवर्किंग कॅम्पेन आम्ही 17 ऑर्गनायझेशन्स आणि डिपार्टमेंट्स हॅव गॉट इन टच विथ अस अँड वी हॅव कोलॅबोरेटेड विथ देम. ते लोक आसा GMCन जांचे कोणूच ना तांच्या बरोबर ते पेशंट्स, थोडे जमनीर आसा, थोडे स्ट्रेचरार आसा, थोडे बेड्सारूय आसा. आर वॉलंटियर्स फॉलो अप विथ देम. आम आदमी पार्टीन कोविड दुयेंतींक फुकट जेवण दिवंक सुरवात केल्या. तांणी म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटला भायर जेवणाची व्यवस्था केल्या. पेशंटां बरोबर रावपी एका फॅमिली मेंबराकूय जेवणाची व्यवस्था जाता. मडगांवाय अशा व्यवस्था करपाची आपाची इत्सा आसा म्हूण राहुल मांबरे सांगता. आमी आम आदमी पक्षान ही फूड सर्वीस सुरू केल्या. जे पेशंटाचे रिलेटीव आसा हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा तांच्या मुद्दम आमी सुविधा दिल्या. कित्याक सरकारान आयच्यान लॉकडावन अनावन्स केला. सो रेस्टॉरंटां बंद आसा, प्रवास करपाक बसी योग्य ना, सो लोकांचे खूब त्रास जाता. ते देखून आमी हांगा फूड सर्वीस सुरू केल्या. हांव अपील करता जे फिलॉन्थ्रॉफीज आसा किंवा कोणाकूय डोनेट करपाक जाय कॉजा खातीर ताणें आमचे कडेन संपर्क सादचो. आमकां फेसबुकार खंय तरी पावती दिवची की बाबा डोनेट करपाक जाय, पर्सनल मॅसेज धाडले जाता की म्हजे कडेन संपर्क सादले जाता. तुमचे कडेन विनंती करता परत हे कॉजाक डोनेट करचे जे फिलॉन्थ्रॉफीज आसा, कित्याक अशें खूब अभाव जाता. आमी हांगा म्हापशा सुरू केल्या, तशेंच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा सुरू करपाचो आमकां यत्न चालू आसा. सो तुमचे लागीं मागता ही मॅसेज जे पेशंटचे रिलेटीव आसा किंवा पेशंट आसा तांच्या बरोबर पावोवची. आमी हांगा जेवण हांगा फुकट पार्सल दिता. तशें आमचे खुबशे किचन्स आसा, रेस्टॉरंट आसा, तांचो हाचो हातभार आसा, तांणी आमकां हांगा जेवण पुरयल्लें आसा. सो तुमी फक्त मॅसेज लोकांक दिया ही तुमचे कडेन विनंती आसा. नासनोडा आणि हळदोणा तरणाट्यांनी तांचो वाठार सॅनिटायज केलो. सरपंच प्रणेश नायक आणि फ्रँको फर्नांडिसाचे फुडारपणान खासा मोहीम जाली. कोविडाचे परिस्थितीत लोकांक वखदां, जेवण आणि बाकीचे गरजेचे सामानूय खंय ते दितात. आता आमी ऑलमोस्ट आमच्या हळदोणा मार्केटान सगळे फूल सॅनिटायज केल्ले आहा. चडशे आमी फूल कवर केल्ले आहा. तरी आमी खुबशे जाग्यांचेर आनी परत वचपाचे आहा. फ्रँको बाबान आमकां हे अरेंज केल्ले कारण ताका चड आमी चड थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमी आयज आमचे ग्लॅन कितलो जो आमचो हळदोणचो MLA आहा तेणें आमकां खूब हांगा हेल्प केल्लो आसा. आनी तेणेन आमचे आयजचे आमच्या लोकांक जो कोवीड पेशंट आहा तांकां तेणेन एक एम्बुलन्स दवरलेली आहा. तशेंच तेणेन फ्री डिलिव्हरी जो कोणाक फूड पॅकेट्स जाय तांकां ते फूड पॅकेट्स दवरले. सगळ्यो हेल्पलायन नंबर्स आमी दिल्ले आहा. सगळ्यांक आमी वॉट्सॅपाच्या थ्रू आमी सगळ्यांक धाडीत आहा, सेंड करीत आसा. सो कोणाक गरज पडली कसली जाल्यार आमकां तेंच्यांनी फोन मारचे. आमचे यूथ ब्रुनो आनी तेजी टीम नासनोला ही वयतली एक गाडी आनी आमची एक हळदोणासान जाता तितले आमी कवर एरिया करता. आयज जाता तितले हें करतले. लोकांची मातशी विनंती करता आमी मातशे सगळे घरान रावचे आनी कोण हेल्पाक रेडी आहा जाल्यार येवंक शकतात, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तशेंच आमच्या सरपंचान इनिशिएटीव घेवन जायत्या जाग्यांचेर सॅनिटायज करपाचें थारायलां आनी ते बरे भाशेन जावनी आनी लोकांक हेजो फायदो जावनी. लोकांनी भायर सरप गरजेचें ना. मातशे थोडे दीस त्रास जातले, घरान रावचे आनी सगळे क्युअर बी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.